आम आदमी पार्टीन गोंयांत पक्षाची कोर कमिटी केल्या. प्रकाश नायक सेक्रेटरी, राहुल मांबरे तिजोरेर आसतलो. गोंयचो इंचार्ज पंकज गुप्ता आशुतोष बेड्या कडेन उलयलो. Elvis Gomes will be the convener of the Goa Aam Aadmi Party. Prakash Naik will be the new secretary of Goa Aam Aadmi Party. Rahul Mamre continues to be the treasurer of the Aam Aadmi Party in Goa. Then Rajshri Nagrik, Pankaj Gupta, who has been in charge as well as the chairman of the campaign committee. Pankaj Gupta will remain as in charge of Aam Aadmi Party in Goa. But Rajshri will take over as a new chairperson of the campaign committee. Plus, Pradeep Amonkar will be a new member in the campaign committee. Along with this, कूळ मुणकार एक्टिव्हिस्ट गुरू शिरोडकार आपांत पावला. कूळ मुणकाराच्या प्रस्नाचेर उपाय काडपाक ताचो खंय आधार जातलो. सांगपाक म्हाका अभिमान दिसता की आज आमचे बरोबर जॉइन जाल्ल्या श्री गुरू शिरोडकर गोंयभर ते भोंवन आम आदमी पार्टीची आयडियोलॉजी आनी ST कम्युनिटीक कशें बेनिफीट जावपाचें हाजेर विचार करतले आनी आमकां एस्पेशली तांचो हेल्प जातलो. कूळ मुणकार कायदो जो आसा ताजेर आम आदमी पार्टीचो स्टँड कितें आसचो. फुडलें विधानसभा अधिवेशन आपाचें आसतलें म्हूण एल्वीस उलयलो. गेल्या 55 वर्सां जालीं आमी पळयता की आमचें स्थान खंय आसा. आज आमी खंय आसा तर आमचो जागो मजबूत करपा खातीर, गोंयकारांचो जागो मजबूत करपा खातीर आमी फुडें सरल्या. आनी आम आदमी पार्टीचें जें धोरण आसा तें चडांत चड लोकांक मान्य जाल्लें आसा आनी हो आवाज कोणशांनी पावत आसा. आनी म्हाका दिसता फुडल्या म्हयन्या भितर, 1.5 म्हयन्या भितर जो बदल घडून येतलो तेन्ना कळून येतलें की आम आदमीचो पार्टीचो सरकार ह्या फुडलें जें अधिवेशन जातलें, पयलें अधिवेशन तें आम आदमी पार्टीच्या सरकाराचें जातलें आनी आम आदमी पार्टीचो सरकार चलयतलो गोंयांत. पुणेंटा खातीर चेतन गवस.